युवा पंच उमेदवार वेचून पेडण्या मालांत हाडचे असो उलो पेडणेचो आमदार प्रवीण आल्लेकारान पेडणेकारांक मारिल्लो। कांय नवे पंच उमेदवार वेचून आयल्यात, ह्या खातीर पेडणेच्या आमदारान खोस उक्तायल्या। तशेंच ह्या पंचाक घेवन पेडणे मालाची उदरगत करतलो अशें आश्वासन प्रवीण आल्लेकारान दिलां। पंचायतचे इलेक्शन जाल्लें आसा, खूब उमेद दिसता कितें आमचे सगळे नवूय पंचायती निवडून येयल्ल्यो आसा। कित्याक त्या टायमार हांवेंनूय सांगलेलें कितें जे तुमी निवडून हाडटल्यात ते आमकां न्यू फेस जाय, जे पळय काम करतले पेडण्यांक लागून आपल्या विलेजीक लागून तांकां तुमी निवडून हाडचे म्हणून अशें हांवें तेन्ना पयलीं सांगलेलें। आनी तेंच आयज आमच्या पेडणेकारांनी करून दाखयल्लें सिद्ध। आनी जे पळय कोण आदी खूब वर्सां निवडून येयल्ले आसा तांकां घरा बसयल्ले आसा खूब जाणांक। तशेंच हांव म्हणना ते आमचे ऑपोजिशनूय आसतले ते आमचेच आसतले, हांव म्हणना कितें आमचें न्हू म्हणून। कित्याक आयज फाल्यां इलेक्ट जावन येयले म्हणजे लोकांक दिसता कितें हो परत काम करतलो, एक ताका लास्ट चान्स दिवया अशें म्हणून लोकांनी थोड्यांक हाडलेलें आसा, ते आमचेच आसतले। आनी खूब उमेद दिसता अशेंच लोकांनी ज्या टायमार हांवें लोकांक आमच्या पेडणेकारांक हांवें सांगलेलें तुमी अशेंच आमकां बरें वोट करून आमच्या बरी पर्संटेज आमच्या पेडण्यान तुमी दिल्ली आसा। आनी सगळे आमचे पंचायती घेवन आमी आमच्या पेडण्यान हांव आनी त्या पंचायतींक सगळे आमचे मेंबर तशेंच सरपंच तांकां घेवन आमी जाता तितले आमी डिवेलप गांवांनी करतले। आनी जे पळय डिवेलप आहा ते आमकां लोकांक कितें जाय पळय तें जातलें पेडणेकारांक। हेज्या पयलीं तें जावंक ना, कित्याक हेज्या पयलीं खूब हुकूमशाही जाताली, ती हुकूमशाही सद्या बंद जाल्ली आसा। हांवें पयलींच सांगलेलें पेडणेकारांक कित्याक हांगासर लिडरशीप पेडण्यान काबार जातली म्हणून, आनी ती आयज लिडरशीप पेडण्यान काबार जाल्ली आसा। ताका लागून ही आतां पेडणेकारांक फ्रिडम आसा आनी सगळ्यांनी स्वताची केन्नाय आपल्या कसलीय कामां आहा जाल्यार तेणी स्वता म्हाजे कडेन येवचें आनी तेंची कामां करून घेवन वयचें।